जावन आसाय आमचो चढवण दावे ह्या उड्या रुपार हांगासर तूं आमच्या मोगा खातीर हजर आसाय मोगळा जेजू हांव तुजे मुखार आयलां भियान न्हय तुज्या समकार हांव आयलां मोगान तुज्या समकार हांव आयलां संतोषान तुज्या समकार हांव आयलां मोगान अमाईपासान परवशान बावर्तान मुझे पिडा शिडा तू खाण पयस करताय मुझे दुख तू नपयस करताय मुझे पिडा तू खून करताय मुझे कष्ट तू हाळू करताय मुझ्या जिवितांतच तू सगळें बरेंपण करताय हर एक रितीचे भिरांत मुझे तावन तू काडताय तुझ्या मोगान तुझ्या धैर्यान म्हाका भरताय आनी त्याच मोगान त्याच माईपासान त्याच बावर्तान तुका हांव आराधन करता जेजू आराधने ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ जेजू बळ्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे तुझे काळीज मोगाचे तुझे काळीज बिरमोतेचे तुझे काळीज समाधान दिवचे तुझ्या सक्तेन तू आमकां भरताय आमकां तू बक्षून त्या काळजा तावन तुजे काकूळत आमकां दाखयताय जेजू तू जावन आसाय काकुळतीची झर जेजू तू जावन आसाय म्हजे आत्मीक भांडार जेजू तू जावन आसाय म्हजे आस्त बदीक तुज्या काळजान तावन म्हाका सोंसणीकाय मेळटा तुज्या काळजान तावन म्हाका विशयो मेळटा तुज्या काळजान तावन म्हाका शांत आनी हर एक रितीचें बरेंपण फावो जाता त्यास तुज्या काळजाक त्यास तुज्या पवित्र रोपण्याक
त्यास तुझ्या मोगान भरलेल्या रुपण्याक आराधन करता जेजू म्हजो देव म्हजो धनी म्हणून वळखता प्रणिपात करता आराधन करता वंदिता जेजू ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ जेजू तुका जावं नमान जेजू तुका जावं प्रणिपात जेजू तुका जावं वर्गां जेजू तुका जावं होगडाप जेजू जावं तुका स्तुती जेजू जावं तुका महिमा हालेलुया 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 वर्गां जेजू होगडाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू ह्या सक्रमेंतान तूं मोगान हजर आसाय जेजू तुका आमी नमान करता आराधन करता वंदिता जेजू जेजू तुझे नाव आमी वर्णिता जेजू तुझे नाव आमी हर्षिता जेजू तुझ्या नावाक आमी फातयता जेजू तुझ्या नावांत आमी बरवसता जेजू तुझ्या नावांत आमी थीर रावता हालेलुया 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 हर गान जेजू होगडाप जेजू स्तुती जेजू हर गान जेजू हर गान जेजू होगडाप जेजू स्तुती जेजू हालेलुया हालेलुया Somestami Boshia. Mugar Bhavani Bhaini. Amso Jesu. Amso mok करसो. आमकां मोगसूसो. आमकां हरी एकल्यांक स्वीकार करसो. आमचे संस्कार आसा. ह्या पवित्र सुवातेक आमी आयल्या आनी तसो पवित्र जेजू आमचे संस्कार आसा. पयल्यान पयलें
ज्या कित्या उद्देशान आमी हांगासर आयल्या ते पयल्या सुवातेर ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी समर्पिया. जावंक पुरो आमी हांगासर आयल्या आमचे अर्गां उले घेवन आमची मागणी देवान आयकल्यान, आमच्या पात्रोण संता मुखांत्र देवान आमचे वयर बेसांव घाल्यान, त्या खातीर आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो. आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो आमची मागणी घेवन, तेसावां घेवन, पिडा शिडा घेवन, खंत घेवन, कश्ट घेवन, बेजाराय घेवन, कितेंय ती जावं सोम्याक भेटोवन दिवया. हो थोडो वेळ आमी आराधन करता आसतना खंयच्याय संगतीचेर आमी आमची चिन्नां आठोवची नाका. बगार हो वेळ म्हजो आनी जेजू मदलो. हो वेळ ताचो सांगात अणभव करचो. देखून मोगाचे न्हू, सगळे आमचो हारबार, खंत बेजाराय, सूख संतोष सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आनी हो थोडो वेळ ताका आमी आराधन करया. सा पावलो न्हू कॉलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 3 वळ 20 आनी 3 ताव न्हू 20 आनी 5 मनासर. तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्ही, बगार देवा पासत करतात देखून संतोष बरीत काळजान तें करा. सोम्याचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडतेल्यात इतलें स्पश्ट जाणा जाया. क्रिस्तूस तुमचो धनी, तुमी ताचे सेवक. पूण वायट आदारता ताका फावो ती शिक्षा मेळटलीच, हातूं कसलोच पक्षपात आसचो ना. देवाचें उतर हें. एक ल्हान सोनियाळ ह्या देवाच्या उतराचे वयर करून ताका आमी आराधन करया. आमी साबार फावटी मनशे आसा, तो व्यक्ती आसल्यार म्हाका कांय उणें ना, तो आसा जाल्यार म्हजें सगळें काम जाता. थोडे फावटी फिरगजेच्या विगारान सांगचें आसा, उपाध्यक्ष आसा जाल्यार कांय भिरांत ना, सगळें काम तस्सो करता, तस्सो एकलो आसल्यार पुरो सगळें मॅनेज करता. थोडे फावटी वाड्याचें न्ही सांगचें आसा, आमचो वाड्याचो गुरकार एकलो आसल्यार पुरो तो सगळें काम करता, आमच्या वाड्याक कितें जाय तें सगळें तो हाडटा, तो एकलोच आसल्यार पुरो. आनी थोडे मुखेल्यांक पळोवंक म्हणटात, आमकां एक बरो मुखेली आसा, तो एकलो आसल्यार आमकां पुरो, सगळें आमकां काम करूंक जाता. हें सगळें सांगचें आमी वाजबी. कित्याक आमी मनीस, आमकां मनशाचो सहकार जाय, आमकां मनशाची कुमोक जाय, आनी आमकां कोणी मनी मुखार एक देखी बरीत आसल्यार आमकां संतोश. पूण मोगाळ भावा आनी भयणी, आज तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार आसा आमचो सोमी. ह्या पवित्र थळाक आमी हांगासर आयल्या आनी आज आमी हर एकल्यांनी पवित्र स्नान घेतलेल्यांनी आमचे हर एकल्यांचें पयलें उतर जाय जे सोम्या तुंस म्हाका पुरो, तुंस म्हाका पुरो सोम्या. मनशांनी करचें काम मनशां खातीर, पूण जर हांव तेंच वावर म्हजें काम देवा खातीर करता, तोड म्हज्या तोंडांतल्यान खंडीत जावन भायर सरतलीं उतरां सोम्या तुंस म्हाका पुरो. आज आमी एक वर्त्या संताचें फेस्त आचरण करता, सान फ्रांसीस आसिसीचें. आनी ताच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार ताणें 2 संगती पुरो म्हळ्यो. ताच्या जिविताचो पयलो वांटो आनी ताच्या जिविताचो दुसरो वांटो. ताच्या जिविताच्या पयल्या वांट्याचेर, ताच्या पयल्या जिविताच्या पयल्या वांट्याचेर आमी नदर घाल्यार कितें ताणें पुरो म्हळें. मंथनाचें कुटाम, ग्रेस्तकाय, सवलती, हर एक संगती थंयसर आसात. आनी बापूय कितें आशिल्लो,
म्हज्या पुतान एक नावार्थीक व्यक्ती जाय जे ग्रेस्त मनीस जाय जे आपणाचे बरी वेव्हार करी जाय व्हडलो मनीस जाय जे अरे एकल्या आवय बापायची आशा तीच आनी सान फ्रांसिसाचो बापूय तेंच आशिल्लो आनी तिसाच्या सान फ्रांसिसाकी आयली तो ताणें चिंतलें ताच्या जिविताच्या पयल्या हंतार हांवें नावार्थीक जाय जे संवसारार नावार्थीक जाय जे देखून ताणें कितें पुरो म्हळें संवसाराची ग्रेस्तकाय म्हाका पुरो म्हळें संवसारान दिवचें नांव म्हाका पुरो म्हणालो संवसारान दिवचो म्हाका गौरव पुरो म्हणालो पूण ताच्या जिवितांतले आनीक वांटो सोम्या तुंस म्हाका पुरो म्हणालो केन्ना ताका जेजूची वळख जाली जेजूक तो भेटलो जेजूचो अणभव ताका जालो जेजूक ताणें कश्टांतल्यान थंय दणसांतल्यान थंय पिडेस्तान थंय केदाळा ताणें सोम्याक देखलो आनी तांची ताणें सेवा केली गे थवळ तो म्हणालो सोम्या तुंस म्हाका पुरो सान पाऊल सोम्याक लागशिल्ल्यान अणभव केलो कितें म्हणालो सोम्या तुजी कृपा म्हाका पुरो तुजी कृपा म्हाका आसल्यार हांव कितेंय करूंक शकता आय कॅन डू एनीथींग एंड एवरीथींग सोमी म्हाका आसल्यार सोमी म्हजें तें आसल्यार म्हाका कितें सून येना मन्यांचे ग्रंथ आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा अध्याय 16 वळ 3 तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो केदाळा सोमींच म्हाका पुरो म्हूण आमी चिंताव सोमी म्हजें आस्त बदीक म्हूण आमी चिंताव आनी खंयचें काम आमी हातीन घेता पवित्र पुस्तक म्हणटा ते सफळ जातल्यो कित्याक सोमी आमचें तें आसा देखून सान पाऊल फिलिप्पीकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वळ 13 थंयसर म्हणटा देवूच आमचें तें काम करता देवूच आमचें तें वावुरता केदाळा वावुरता आमी केदाळाक सोम्याक पळोवन म्हणटा सोम्या तुंस म्हाका पुरो आज ह्या पवित्र थळाक आमी हांगासर आयल्या आज सान फ्रांसिसा बरी सान पाऊल बरी आमचो उद्गार तस्सो जावं सोम्या तुंस म्हाका पुरो म्हज्या कश्टांत म्हज्या अनवरांत म्हज्या संतोशांत म्हज्या दुखांत हर एका वेळार सोम्या तुंस म्हाका पुरो आनी जर तो सोमी म्हज्या काळजांत आसा म्हज्या मेटांनी आसा म्हज्या कर्णांनी आसा आनी हर एक कडेन म्हाका तस्सो जेजू मेळटा तर त्या सोम्याक आमी आराधन करता आसतना आमचीं बोगणां आमचीं उतरां तुंस जावं सोम्या तुंस म्हाका पुरो सगळे आमचे आमी दोळे धांपया ही घडी मोगाचें न्हू आमचें समर्पण सोम्याक करची पवित्र घडयेक आमी आतां आमी पांय तेंगता सोम्या तुंस म्हाका पुरो म्हूण सांगून सोम्याक आमी परत स्विकार करची ताका वेंगची पवित्र घडी ह्या वेळार कितें म्हज्या जिणयेंत म्हाका भोगता कश्ट जावं निरासपण जावं एकसुरपण जावं ते सोम्याक आमी समर्पिया पत्क्या पासून जीवस भेटोवन मोग करचो इश्ट तूं करो तूं एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो एकलोच पुरो तुजे विन हे जिणयेक म्हजे ना सोम्या ना तारो तूं आमचो आरमशेवो तुजे थंय म्हाका विशेव करो पातक्या पासून जीवस भेटोवन
मोकर सोयी सुकरो मोगळा सुमिया म्हज्या कश्टांत म्हज्या अनवरांत म्हज्या जिविताचें धैर्य म्हाका सुकता जिवीतच कित्याक म्हणलें सवाल म्हजें तें उदेता तुवें म्हाका अमूल्य आनी अपुर्बायेचें देणें जावन हें जिवीत तुवें म्हाका दिलां हांव सवाल करता पूण जेजू आज तूं म्हाका परत स्वीकार कर आज म्हजें समर्पण तुका करता जेजू म्हाका हांव तुका भेटोवन दिता जेजू तूं म्हाका एकलोच पुरो म्हूण सांगून परत हांव तुका वेंगता जेजू म्हजो भावार्थ हांव परत तुजें थंय थीर करता जेजू म्हजो भावार्थ तुजें थंय परत हांव चिवाळ करता जेजू आनी म्हज्या कश्टांत म्हज्या अडचणींत म्हज्या अनवरांत तुका हांव सोदता जेजू तूं एकलोच जाय जेजू तूं एकलोच पुरो जेजू एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो तुजे विण्ये चिडये मुझे ना सोम्या ना तारो तूं आमचो आरक्षेवो तुजे दय म्हाका विशेव पासून जीव भेटो मोकर सोयी सुकरो एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो तुजे वेळये जिणेक मुझे ना सोम्या ना तारो शेवो तुझे दय मात विशेव करो पात्यां पासून जीवस भेटो मोकर सोयी सुकरो मोगळा जेजू हांवें जायत्यांचेर बरवसो दवरलो जायत्यांचेर पातयेंनी हांवें दवरली आनी जायत्यांक म्हजे गुट हांवें सांगल्ले पूण साबारांनी म्हाका घात केलो जी कोणी मोगाची म्हूण हांवें लेखली ती म्हजे तान पयस गेली गरज आसतना मात्र ती म्हजे लागीं आयली गरज सोंपता आसतना ती म्हजे तान पयस गेली म्हजे कुटुंबाचे सांदे म्हजे तान पयस गेले म्हजी सैरी गैरी पयस गेली म्हजे इश्ट पयस गेले विराराय म्हाका बगली बेजाराय म्हाका बगली सवालां वयर सवालां गोंधळा वयर गोंधळ अनवरां वयर अनवरां कंगाल हांव जालो सोम्या तुका हांव विसरलो तुजे तावणी हांव पयस गेलो पूण ह्या वेळा जेजू हांव म्हजें समर्पण तुका करता म्हजे सांगात कोणी नातल्यार म्हाका परवा ना पूण तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका एकलोच जाय जेजू कित्याक तूं म्हजो आरंभ तूं म्हजो शेवट तूं म्हजें जिवीत तूं म्हजें सर्वस्व परत म्हज्या जिणेचें हांव तुका समर्पण करता म्हज्या जिवितांत कोणीय म्हाका सांडल्यार हांव तुका वेंगता जेजू आनी म्हज्या जिविताचो पयलो वांटो म्हज्या जिविताची पयलीं मेटां तुका हांव समर्पिता म्हजे जीवच तुका दिता जीवतच तुका भेटयता तूं एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो तूं एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो तुजे विण्ये जिणेक मुझे ना सोम्या ना तारो तूं आमचो आरक्षेवो तुजे दय मात विशेव करो पात्यां पासून जीवस भेटो मोकर सोयी सुकरो तूं एकलोच पुरो सोम्या तूं
पातयां पासून जीवस भेटो मोकर सोयीस तूं करो. मोगळा जेजू, ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना जापार पावटी म्हजी मोत चंचल जाता. म्हज्या जिवितांत जियेत आसतना संवसाराच्या कुशलकायेक हांव आशेतां. संवसारांत मेळचें सूख पळोवन म्हाकाय तें जाय म्हणून हांव आशेतां. वायट सालीचें जिवीत हांव वेंगतां. म्हजी मेटां तुजे कुशी काडचे बदलाक संवसाराच्या तिशीन हांव काडटां. तें क्षणीक सूख म्हाका कळटा जाल्यार हांव थंयच धांवतां, थंयच पडटां, थंयच हांव लोळटां. तुका हांव विसरतां. पूण जेजू, ह्या घडये म्हजें समर्पण हांव परत करतां. म्हज्या जिविताच्या सालीचें परत हांव तुका समर्पण करतां. नाका म्हाका तें संवसाराचें क्षणीक सूख, बगर जाय म्हाका तुवें दिवचें सासणीक जिविताचें सूख. म्हजें तें आसलें तें चंचल मोत तूं पयस कर सोम्या. म्हजें तें तुजें तसलें काळीस दी मोगाचें बिरमोतेचें. म्हजें तें रस तेंच तुजें तें काकुळटीचें मुखामळ. आनी हांव म्हजें समर्पण तुका परत करतां. जेजू, म्हाका तूं स्विकार कर. दृढ मोन म्हाका दी. पवित्रत्म्याच्या कृपेन म्हाका भर. आनी अशें संवसाराचो मनीस न्ही, बगर तुजो भुरगो जावन जियोंक. तुवें म्हाका रचता आसतना तुजो भुरगो जावन रचलाय. म्हज्या जिवितांत सदांच तुजो भुरगो जावन जियोंक, तुजें भुरगें जावन जियोंक, तुजेंच जावन जियोंक म्हजें हांव समर्पण करतां. जेजू, म्हाका तूं स्विकार कर. जेजू, तूं एकलोच पुरो. जेजू, तूं एकलोच पुरो. एकलोच पुरो सोम्या. एकलोच पुरो. तुजे विणे जिणयेक मोचे ना सोमिया ना तारो. तूं आमचो आरक्षेवो. तुजे थंय भिशेव करो. पातयां पासून जीवस भेटो मोकर सोयीस तूं करो. तूं एकलोच पुरो सोम्या. तूं एकलोच पुरो. तुजे विणे जिणयेक मोचे ना सोमिया ना तारो. आमचो आरक्षेवो. तुजे दैवा भिशेव करो. पातयां पासून जीवस भेटो मोकर सोयीस तूं करो. मोगळा जेजू, तुवें ह्या संवसाराक म्हाका धाडटा आसतना तुजो स्वास तुवें दिलोय. ह्या संवसाराक म्हाका धाडटा आसतना तुजे गूण तुजे शिगूण म्हजे थंय तुवें रुपीत केले. आनी ह्या संवसाराक म्हाका धाडटा आसतना विशेष मिसांव दिवन तुवें म्हाका धाडलें. कुटुंबाचें मिसांव, धार्मीकपणाचें मिसांव, विविध समाजाचें सेवा करचें मिसांव. पूण हें मिसांव करता आसतना जेजू, म्हज्या विश्वासपणान हांव चुकलां. म्हज्या स्वंत फायद्या खातीर हांवें वावर केला. स्वंत फायद्या खातीर म्हजेंच नांव व्हड करचे खातीर जायत्यांक हांव दोरसालां. जायत्यांचें काम बरें आसल्यार ताणें करचें तें प्रयत्नाक हांवें तांकां शाबासकी दिवंक ना. म्हजेच विशयांत हांव चिंतलां. म्हज्या कुटुंबा विशयांत हांवें कंत केल्या. आनी हेरांक हांवें सकलां घालां. हेरांचें नांव पाड केलां. एकच उद्देशान हांवें वयर येयजे, म्हाका शाबासकी मेळा जे, म्हाका बरें जाय जे. पूण जेजू, आज तें सगळें म्हजें उणेंपण तुका भेटोवन दितां. म्हज्या जिविताचो पयलो जागो हांव तुका दितां.
हेरांचें बरेंपण हांव पळयता, हेरांक हांव शाबासकी दिता. म्हाका दिल्लें कुटुंबाचें मिसांव, म्हाका दिल्लें धार्मीकपणाचें मिसांव, सेवेचें मिसांव परत हांव तुका समर्पण तुजी बेसांव आशिर्वादां मागतां. ते विश्वासीपणी करूंक आनी ह्या म्हज्या मिसांव मुखांतर तुका महिमा दिवंक आसतना परत पेसारतां. जेजू, जेजू तूं एकलोच जाय म्हज्या मिसांवांत. तुजें धैर्य, तुजें बेसांव, तुजें सांगातपण म्हाका जाय. जेजू परत म्हजें समर्पण तुका करता. तूं एकलोच पुरो सुम्या, तूं एकलोच पुरो. एकलोच पुरो सुम्या, तूं एकलोच पुरो. तुजे विने जिनेक मुझे ना सोमिया ना तारो. तूं आमचो आरब शेवो, तुजे दैमान भिशेव करो. पासो जीवोस बेडो मोकोसो इस्तु करो. एकलोच पुरो सुम्या, तूं एकलोच पुरो. तुजे विने जिनेक मुझे ना सोमिया ना तारो. आरम शेवो, तुझे दैमात विशेव करो. पात्या पासो जीवस बेटो मोकर सो इस्तु करो. मोगच्छनो आमच्या जिविताचें, आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी सोम्याक केलें. त्या सोम्याक सदांच आमच्या काळजांत आमी दवरच्याक. सोम्याक म्हज्या जिवितांत हर एका वेटार सोदना करच्याक तुका आनी म्हाका जाय मजत पवित्र आत्म्याची. त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया. त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. आनी ह्या पवित्र सुवातेर सोम्याक आमी आराधन करता आसतना पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवन सदांच त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरोवन आमच्या जिविताच्या हर एका वेळार, हर एका मेटांनी सोम्याचो हात धरून मुखार वचूंक, सोम्याच्या सांगातपणान आमचें जिवीत सारोवंक. आनी अशें सोमींच म्हाका पुरो हें ध्येय, हें वाक्य म्हज्या जिवितांत पाळोवंक तेस पवित्र आत्म्याची कृपा, तेस पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. गिता मुखांतर पवित्र आत्म्याक आमचे मदगाद आपोवन. दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये. दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये. वेगी ये, लागी ये, कृपेन भरून ये. वेगी ये, लागी ये, कृपेन भरून ये. दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरून ये. दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरून ये. वेगी ये, लागी ये, मोगान भरून ये. वेगी ये, लागी ये, मोगान भरून ये. सत्यच्या आत्म्या सत्यन भरून ये. दैविक सत्यच्या आत्म्या सत्यन भरून ये. वेगी ये, लागी ये, सत्यन भरून ये. वेगी ये, लागी ये, सत्यन भरून ये. दैविक उजवाड आत्म्या उजवाड भरून ये. दैविक उजवाड आत्म्या उजवाड भरून ये. वेगी ये, लागी ये, प्रकाश पावूंक ये. वेगी ये, लागी ये, प्रकाश पावूंक ये. दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवायन भरून ये.
सताच्या आत्म्या जाणवायन बरोवंक ये वेगिये लागिये सोलोन व्हरोंक ये वेगिये लागिये सोलोन व्हरोंक ये जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित बरोवंक ये जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित बरोवंक ये वेगिये लागिये जीवित दिवंक ये वेगिये लागिये जीवित दिवंक ये सतानिच्या आत्म्या सशीक वेगूंक ये सतानिच्या आत्म्या सशीक वेगूंक ये वेगिये लागिये नितीन सोलोंक ये वेगिये लागिये नितीन सोलोंक ये हालेलुया हालेलुया हे पवित्र आत्म्या आमच्यामध्ये तू देऊन ये हे सदाच्या पवित्र आत्म्या सदान जियोंक आमकां तुजो आदार दे हे उजवाडाच्या आत्म्या आमचे जिवीत उजवाडान भरोवंक आमकां तुजे उजवाडान भर हे सदाच्या आत्म्या आमकां तुज्या सक्तेन भर आमकां तुज्या सक्तेन भर हे मोगाच्या आत्म्या आमकां मोगान भर हे जाणवायच्या आत्म्या आमचेर तुजी जाणवाय घाल हे जिवीत येवच्या आत्म्या तुझे जिवीत आमकां दे सदानितीच्या आत्म्या सदा आमकां शिकय नीत आमकां शिकय वेगी हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमकां तूं आपड देवाच्या पवित्र आत्म्या आमकां तूं धुवन कर पवित्र आत्म्या सदाच्या आत्म्या नितीच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या उजवाडाच्या आत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमकां तूं राख आमकां तूं सांबाळ आमचें जिवीत तुज्या सक्तेन भर आमचें कुटाम तुझ्या बेसावानी भर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुझे बेसाव घाल आमच्या जिविताच्या पैनार तुजो सांगात दे कुटुंबाच्या मिसावान तुझी सकत दे उजवाड दे जाणवाय दे हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये हालेलुया 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 सुमिस तमें दी बिगालिया त्या सोम्याची मजत आमी मागया पवित्र साक्रामेंताचे बेसांव आमी घेत आसतना आमची सगळी मागणी ह्या पवित्र तळांत हांव सोम्याक आमी भेटोवन दिवया तस्सो सोमी आमकां हर एकल्यांक स्विकार करता तस्सो सोमी आमकां ताच्या बेसांवांनी भरता जी कोण सोम्या लागीं येता ती बिलकुल रित्या हातांनी फाटीं वचनात बगर सोम्याचो बेसांव सोम्याचें बेसांव सोम्याचो आशिर्वाद घेवन थकस घेवन वेतात ह्या वक्ता मोगाच्या न्हू आमची सगळीं योजना आमची सगळीं चिन्नां आमचो सगळो वावर आमचे सगळें कुटुंबाचें मिसांव सोम्याक आमी भेटोवन दिवया हो जावन आसा पवित्र वेळ सोम्याचें बेसांव स्विकार करून त्या बेसांवा प्रकार आमचें जिवीत रुपीत करच्याक आमचे कुटुंबाचे समस्ये आमचो राग नासुस्निकाय असमाधान झगडे मोसोर सगळें सोम्याक आमी भेटोवन दिवया तो मात्र तुका आनी म्हाका शांती दिता समाधान दिता मोग दिता तुझे ते आनी मुझे ते आसचें जिवीत एकच सोम्यान तुका आनी म्हाका मोगाचो आत्मो दिला भळवंत आत्मो दिला हर एकल्यांचो मोग करच्याक हर एकल्यांक बोगसूंच्याक हर एकल्यांक स्विकार करच्याक आनी खंयसर म्हाका परत आनी परत त्या आत्म्याक बळ मेळटा ह्याच सोम्यात हांव आमच्या आत्म्याक त्याच सोम्याचें बळ आमी मागया कृपा आमी मागया हर एकल्यांक बोगसूंक
हर एकल्यांचो मोग करूं कुटुंबाच्या सांद्यांचो शेजाऱ्यांचो इश्टांचो वायट केल्ल्यांचो हर एकल्यांचो मोग करूंक तांचे पासून मागूं आमच्या कुटुंबान जायते समस्या आसात पिडा आसा आमकां पिडा आसा गांठी दुखी आसात मतीची पिडा आसा तकली पडापड आसा सुम्या लागीं मागया तो जावन आसा आमचो दैवीक वयस आमकां तो गूण करता आमकां तो आपडता तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें म्हणलो जेजू आज परत 3 सूत्र आमकां हर एकल्यांक म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें वच ह्या वेळार आमची सगळी पिडा शिडा ताका आमी समर्पिया आनी ताची बेसाव आमचेर मागया विविध गरजां खातीर आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो एक काम मेळच्या खातीर जावंक पुरो भुरग्यांच्या देण्या पासून जावंक पुरो भुरग्यांक शिकोवंक आदार मेळच्या पासून जावंक पुरो युवा जनांक बरो फुडार मेळच्या पासून विविध मागणी हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत म्हणलो जेजू आज आमच्या सर्व योजनांक तो बेसांव घालता आनी म्हणटा म्हजेर विश्वास दवर हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत म्हज्या जिविताची वाट कितें म्हूण तो जाणा म्हज्या जिविताची मेटां कितें म्हूण तो जाणा देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिविताच्या सर्व योजनांचेर आमच्या मागण्यांचेर तो बेसांव घालता ताका आमी ती भेटोवन दिवया निमाणें आमचेंच समर्पण आमी करया ह्या पवित्र वेळार सुम्याचें बेसांव आमच्याच जिविताचेर सदांच आमच्या जिवितांत तोच म्हाका पुरो सुम्यातूनच म्हाका पुरो म्हणल्या अनुभवान जियोंक मोगाचें जिवीत जियोंक बोगसण्याचें जिवीत जियोंक शेकी ताचे सांगाता त्याच सरगार तेंच सासनाचें जिवीत आमकां फावो जावच्याक त्याच सुम्याचो आदार ताची कृपा ताचें पवित्र बेसांव आमचेर आमी मागया प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे चडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना
हाडून महिमा स्तुती भेटून ताका वर्गान येता सर्वेश्वर तो देवांचो कृष्णा सर्गाचो त्रासो एकाच मुद्रान ताच्या संसार चिंतलो आपल्या सारक्या ताणें मनशाक रुपीत केलो एकूच जाय की बापोय तो सर्वांचो संतोषाची मेटां हाडून तांते कोणी करपाक सोडून सोम्याचो मोल येता ताची कृत्यां मोती हाडून महिमा स्तुती भेटून ताका वर्गान येता ताची कृत्यां मोती हाडून महिमा स्तुती भेटून ताका वर्गान येता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावन आणि बहिणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसी हाचे फेस्त संभ्रमता आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा सांव फ्रांसीस आसिसी आनी एक क्रिस्त क्रिस्ताचे मोकामोल तो दुबळ्यांक पिडेस्तांक कश्टतल्यांक दनसतल्यांक तो जालो आनी ताणें उलोवचें की चड क्रिस्ताच्या वाटेन आनी मेटांनी सोलोवन क्रिस्ताची वळख ताणें एकामेकाक दिली आज ताणें सुरवात केल्लें तेंच मिसांव काम फ्रांसिस्कान मेळाचे भाव आनी भयणी आनी प्रस्तुत तिसऱ्या वडीन आसलेले ते लायकी हेंच मिसांव करून आसात प्राजीत मागणें दंडवून आनी क्रिस्ताची देवाच्या उतराची नियाळ आनी ताचें समर्पण ह्या मुखांत्र आजुनूय क्रिस्ताची वळख ते दाखयते आसात स्टिग्माटा म्हणजे जेजूचे घाई ताच्या कुडींत ताणें वावयले आनी अशें संपूर्ण तरान क्रिस्ताकच ताणें आपणाक सरशीं घेतलो क्रिस्ताक ताणें वावयलो आनी हर एकल्यांक क्रिस्त कोण म्हूण दाखयलें आज ह्या वर्त्या संताक आमी मान करता आसतना त्या संताचे गुण आमचे ते आमी रुपीत करूंक प्रयत्न करया क्रिस्ताक हर एका कडेन आमी वावोवन या कशें आमच्या जिवितांत आमी आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक खंय गेल्यार आमी आपूण व्हरता आमच्या काळजांत आमच्या मनांत तेच परी क्रिस्ताक हर एका वाटेन हर एका कडेन आमी व्हरून या वावोवया आनी अशें क्रिस्ताक साक्ष दिवया आमी क्रिस्ताचीं भुरगीं सदांच क्रिस्ताचें म्हणल्या मानोभावान आमचें जिवीत जियोवया तवळ खंडीत जावन क्रिस्त आमचे सांगत आसतलो हेरांकय तो मेळटलो आनी त्या क्रिस्ता पासून जिवीत जियोंक आमकां साध्य जातलें तर असली कृपा आमकां मेळच्याक त्या सोम्याची कृपा आमी मागया सांजू हांव पावल दुसऱ्यान हांगासर येता आसतना क्रिस्ताक ताणें हाडलो खंय सगळ्या सुवातेर तो गेलो क्रिस्ताक ताणें व्हेलो आमी त्या सांता बरी हर एक कडेन क्रिस्ताक व्हरून त्या क्रिस्ताची वळख दिवया जर आमच्या चलत्या जिवितांत त्या क्रिस्ताची वळख आमी समजोवंक तेच क्रिस्ताची वळख एकामेकाक दिवंक चलवल्या जाल्यार क्रिस्ताचे मुखामोळ जावंक आमी फाटीं सरल्या जाल्यार आमच्या भाव भयणींतावन आमच्या बापातावन बोक्साने मागया पवित्रपणान मिसाचें बलिदान भेटोवच्या पथकाची दूख धरया पातकी म्हूण मानून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसर वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यवान सदांच आंकुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात पूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं बावरत्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोलोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवान जुवांव पौल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावर्त सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव जुदेव शास्त्रा प्रमाणें जियेतालों तेन्ना हांव कसो चलतालों ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या भिरांकूळ थरान हांव पवित्र सभेक दग दितालों आनी तिची देसवाट करूंक सोदतालों. तशेंच म्हजे परजे मदें म्हजे प्रायच्या जायत्या प्रास चड हांव कसो जुदेव शास्त्रांत प्रावीण जालो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळ धरचे उर्बेन हेरां सगळ्यांक लजेक घालतालो. हें सगळें तुमी आयकून जाणात. पूण हांव जल्मोचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातीच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागीं आलोचन घेतली ना वा म्हजे आदीं धर्मदूत जालेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. बगार तक्षण हांव आरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दमास्काक फाटीं आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफसाची वळख करचे खातीर हांव जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सांगाता 15 दीस रावलो. थंय सोम्याच्या भावा जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदुताक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयतां तातूंत कसलीच फट ना. देवूस हाका साक्ष. उपरांत हांव सिरिया आनी सिलिसिया प्रांतांनी गेलो. ते दळा सयत जुदेयांत आसलेल्या क्रिस्ताच्या सभांक म्हजी वळख नातली. आदीं आमकां दग दितालो तो तवळ ज्या बावार्थाचो नाश करूंक पळयतालो तोच बावार्थ आतां परगट करता म्हणलेलें मात्र तांणी आयकल्लें. देखून म्हजे पासत ते देवाक हरसिताले. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. जिविताच्या मार्गान म्हाका
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ जेजू आनी ताचे शिस पयन करून वेताना एक हळ्ळेक पावले. थंय मार्ता नांवाचे एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक बहीण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसोन ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडलां, हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मो. तिका चिक्के म्हज्या कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं साबार संगते विशयांत खंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र. मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काड व्हरचें नात. देवाचे वतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी फेसबुकार पळोवंक गेल्यार टीव्हीर पळोवंक गेल्यार एका व्यक्ती विशयांत आमकां जायतें आयकोंक मेळटा. तो जावन आसा राहुल गांधी. ताणें एक यात्रा सुरू केला. कलो यात्रा? भारत जोडो म्हूण सांगून सगळ्या लोकांक वट्टू करचे खातीर भारत जोडो. सगळे इंडियाक तो भोंवता. 150 दिसांचें पैन हर एकल्या लोकांक भेटता. आनी हे भारत जोडो करता आसतना ल्हानां भुरगीं ताचे लागीं धांवन वेतात, तरणाटे धांवन वेतात, तरणाटे वेतात, मध्यम प्रायचे वेतात, मलगडी वेतात, हर एकले ताचे लागीं वेतात, फोटो काडटात आनी हर एकल्यांक तो हांसो दिता. कोणाक पयस आसा म्हूण ताका, पूण पयस आसा म्हूण तो पयस करना. हांगासर हांव काँग्रेस पार्टी विशयांत वा BJP पार्टी विशयांत उलोवचें न्ही, बगार ताणें एक यात्रा सुरू केल्या विशयान हांवें सांगचें. ताचें एक सोपान सगळ्यांक वट्टू करी जाय आनी एक राष्ट्र बांदी जाय म्हणलें. हेणे ताणें घुसपट गोंदळ जाल्या, जायते रितीचो गोंदळ आसा, देखून एक वट्टू करीचें म्हळें ताचें एक प्रयत्न. 2000 वर्सां पयलें आमच्या जेजूनी एक यात्रा सुरू केल्ली, किंगडम जोडो. म्हळ्यार देवाच्या राजाक सगळ्यांनी ये जाय म्हणली एक यात्रा ताणें पैन केलें. ताचें पैन आरंभ जालें न्हय तो मरयेच्या गर्भांत आसता आसतना, पूण ताचें आरंभ जालें मनशा कडल्यान पयल्लें पाता करता आसतना. आनी थंय तावन आज म्हणसर आनकी मुखार ही यात्रा मुखार वतले. कित्याक ताची एकच आशा, सगळ्यांनी सांगाता येजे, सगळ्यांनी त्या किंगडमांत, देवाच्या किंगडमांत, त्या सोम्याच्या सर्गींच्या राजान हर एकल्यांनी आसा जाय म्हूण ताणें तें पैन सुरू केल्लें. सोम्यान सुरू केल्लें तें पैन आजुनी विविध व्यक्ती मुखांतर, सोम्याच्या मन्नेरपणा मुखांतर तें वावर मुखारून आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सांव पावलाचें पैन. एका सुवाते जावन आनेक सुवाते गेलो, ताचें एक यात्रा, ताचें एक जोडो यात्रा.
सगळ्यांक सांगाता घालचें. कश्ट आयले अनवरां आयलीं पूण हरयेक संगती फुडू करन गेलो. एकच आशा सगळ्या लोकांक सोम्या सांगाता हाडी जाय म्हणून. आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें जेजू आनी ताचे शिस पॉयन करून हळ्ळेक गेले. हांगासर आनी एक पॉयन जेजूचें. जेजू खंयसर पॉयन करून आसा. जेजू पॉयन करून आसा जेरुजलेमाक. आनी जेरुजलेम शहरात थंयसर ताणें मरण पावोंक आसा, कश्ट सोसूंक आसा, मरण पावोंक आसा. आनी ह्या सुवातेर तो पॉयन करून वता आसतना तो मार्ताच्या आनी मोरयेच्या घरा वता. आनी पयली संगत तुमचे मुखार हांव दवरतां. जेजू हर एकल्यांक वेळ दिता. कशें त्या व्यक्तीन भारत जोडो म्हूण सुरू केला, हर एक व्यक्तीक तो स्विकार करता, तशेंच हांगासर जेजू ताच्या राजांत हर एकल्यांक स्विकार करचे खातीर हर एकल्यांक तो वेळ दिता. आमी थोडे फावटी कितें म्हणटा, आज येनाका तूं, फाल्यां ये, हांव इल्लें बिजी आसा, हांव इल्लेशें भायर गेलां, तूं परवां येता गी. पूण वेळ दिता. पूण जेजू हर एकल्यांक त्याच घडये वेळ दिता. खंयसर तो वेता थंयसर तो वेळ दिता. कित्याक ताका हर एकली जाय. ताणें मार्ताकी वेळ दिलो, मोरयेकी वेळ दिलो, शिसांकी वेळ दिलो, फारिजेवांक वेळ दिलो, हर एकल्यांक वेळ दिलो. आज तो तुका आनी म्हाकाय वेळ दिता. म्हाका आनी तुका तो आयकता, तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं उलयता. हांव कितलो वेळ सोम्याक दिता. मोरी जेजूच्या पांया तळा बसून ताका आयकून तिसो वेळ दिली. आज तेच बरी मोरये बरी तुवें आनी हांवें त्याच सोम्याच्या पांया तळा बसून ताका आयकूंक हांव वेळ दिता आसतना फ्रांसीस आसिसी बरी तुका आनी म्हाकाय आनी एक क्रिस्त जावंक साध्य आसा. ताच्या जिवितांत फ्रांसीस आसिसीच्या जिवितांत देवाची खुशी ताच्या जिवितांत कितें म्हणून समजोवच्या खातीर तो सोम्याच्या पांया मुखार बसलो. आनी त्या सोम्याच्या पांया मुखार बसता आसतना ताका त्याच सोम्याची उतरां आयकली, वच पडलेलें म्हजें घर दुरास्ती कर. आनी तो सेवेक देवलो. आनी आजून म्हणसर आमी पळयता कसली सेवा. सोम्याच्या नांवान सोम्याच्या शेतांत वावर. देखून पयल्या सुवातेर मोगाचें न्हू, आमी हर एक काम करीत जाय जाल्यार पयलें आमी सोम्याच्या पांया मुळार बसोंक आसा. आनी त्या सोम्याच्या पांया मुळार बसून आयकत आसतना तो आमच्या लागीं उलयता. आमच्या जिविताक कितें जाय तें तो खंडीत जावन सांगता. दुसऱ्यान ताणें हर एकल्यांक गौरव दिलो. घरा भितर दादले येता आसतना स्त्री आनी भितर वेची संस्कृती खाळतो. पूण थंयसर मोरयेक ताणें बसोंक सोडलें, मार्ता थंयसर रांदूंक गेले, म्हणजे त्या स्त्रियांक ताणें गौरव दिलो. आज तस्सो सोमी आमकां हर एकल्यांक आनी एक शिकोवन दिता. आमी हर एकल्यांक समासम गौरव दिवं. आयच्या प्रस्तूत परिगतेंत आमी पळयल्यार ग्रेस्त दुबळो, शिकपी अशिकपी, जानवाय आसलेलो जानवाय नासलेलो अशें जायतो थर करतात. महान व्यक्ती येता आसतना कितें सत्कार, पूण ते सादो व्यक्ती येता आसतना ना, जायत्या रितीचो तापावात. पूण आज जेजू हर एकल्यान आमकां समानतेन पळोवच्याक, गौरव दिवच्याक आज तो आमकां शिकयता. आनी तिसऱ्यान मोगाचें न्हू, सुमी जेजू क्रिस्त आयचे ह्या सुवार्ते मुखांतर आमकां लिसावन दिता. तें जावन आसा सोम्या सांगाता आमचें पैन करच्याक. सोम्या सांगाता पैन करचें. आमच्या कुटुंबादारा सांगात आमी पैन करता, इश्टा सांगात आमी पैन करता. आनी आमी जायते फावटी सांगता इट्स अ मोस्ट मेमोरेबल डे. आमच्या जिवितांत हो अवकाश मेळिल्लो म्हज्या जिवितांतलो बऱ्यांतलो बरो अवकाश. म्हज्या इश्टा सांगाता करशिल्लो वेळ म्हाका म्हज्या जिवितांतलो बेस्ट वेळ. हांव त्या पिकनिकाक गेल्लो, तें पिकनीक बेस्ट. आज हांव सांगूंक शकता गे, सोम्या सांगाता बसलेलो वेळ, सोम्या सांगाता पाशारलेल्यो घडयो म्हज्या जिविताच्यो बेस्ट घडयो म्हूण सांगून आमी सांगूंक शकता. केदाळा म्हज्या जिविताचें सर्वस्व जेजू जातना तुमचो म्हाका पुरो सोम्या म्हणलीं उतरां आमचीं जातना आमकां सोम्या संगी पैन करूंक जाता. सोम्या संगी बेस्ट मोमेंट्स करसूंक जातात. आनी इट बिकम्स द बेस्ट एक्सपिरियन्स ऑफ आवर लायफ.
आमच्या जिविताचो खरो अणभव तो जाता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें पैन सोम्या सांगात आरंभ जाता. त्या सोम्याक सदांच आमचे संगी दवरया, त्या सोम्या सांगात आमी समकोवया. आमचे पैन सोम्या सांगात आसा सौंदी तवळ आमकां सोम्याचे मुखामोल आनी एकल्याक दाखोवंक साथ दी जातलें. दुसऱ्यान हर एकल्याक आमी समासम गौरव दिवया आनी हर एकल्याक गौरव दिता आसतना आमकां देवाची भुरगीं जावन जिवंक साथ दी जातलें. आनी तिसरें सोम्या सांगाता बसया, ताका आमी आयकोवया आनी अशें ताणें बसयल्लें जें कितें तो आशेता तें सर्गींचें सुख आमी जोडच्याक आनी तेस क्रिस्ताचें मुखामोळ हेरांक वांडच्याक आमचे लागीं तो उलयतलो. ताची खुशी जाणा जावं आमकां साथ दी जातलें. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेत आमच्या आनी एकट्या पवित्रच्या देवा सरस्वती म्हणून घेवं. सर पदवेदार आनी भोवर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासा हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांच्यो सासनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागे वंजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात.
ही मुची कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच पर्यंत जवान जात आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरया देवाचे माय संगाती, सांजोजे तिचो पोती, बगेन धर्मदूता आनी सर्व खाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. थ्यास जेजू वरवीं, थ्यास जेजू सांगता, थ्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. सदांच सौम्या संगी आमचो वेळ आमचें जिवीत आमी सरच्याक ताणें शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या जेन्ना पवित्र तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सगळे लांबक दिता तशें आमची पदकां मगत आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवेली मायमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येथेनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमकां हर एकल्यांक सर्गींच्या राजाक आपयता ती आनी त्याच वाटेन सोमकोंक शिकोवन दिता ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी हर एकलीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितरतल्यान बाब म्हाका पवना पूण तुज्या एका सुत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली रक्षक तू दर दिवसो जीण येजूचा सोय दिवसो प्रार्थुया सर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणींच्या गरजान पावूं आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नव्वी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
बघीन तुका विश्वासारख्या मोठ्या गोळ्या देवी मोशी गळू आमका जुवा बघूया मंदिरांचे बघीन तुका विश्वासारख्या मोठ्या गोळ्या देवी मोशी गळू आमका देवी लागून आमका उघडली सुगोळीची महिमा शिकली तुझा सोबत जीविता इंगम तुझ्या देवी ओढवा देऊन जुवा मालुस्या मंदिरांचे बघीन तुका विश्वासारख्या मोठ्या गोळ्या देवी मोशी गळू आमका प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एकवटेन ताणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समखोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र येवकारिस्त समो केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मरये समो केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तांदुल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी मौन रावन देवान जेजून आमच्या पात्रोन संजोवान पॉल दुसऱ्याच्या विनंती मुखांतर आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत केल्ले सर्व बरेपणाचो आमी उगडास काडया जायत्या आमच्या व्यक्तींची पिडां जेजून गूण केल्या समाधान दिला दिसपडतो ग्रास दिला हे दोळवरेक राखलां सांबाळलां विशेश करून अवघडांतले अनवरांतले मारणांतीक पिडेंतले निवारलां आमच्या कुटुंबान एकवट समाधान मायमोग आमकां फावो केला जायत्या बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मुखांतर आमकां आधार लाभला आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप बरो फुडार बरें काम लाभलां जायते आमचे समस्ये परिहार जाल्या ह्या सर्वां खातीर आमी देवाक पात्रोन संता मुखांतर अर्घां दिवया एकल्याक भोव कश्टांच्या वेळार पयशांचो आधार लाभलेल्या खातीर देवाक अर्घां दिता एकल्याक 1.5 वर्सां जावन विजा मेळोवंक नातिल्ली मागयल्लें आनी आतां ताका मेळ्ळ्या आनी गांवाक येवंक ताका जालें देखून तो अर्घां दिता 11 वर्सां एका जोड्याक भुरगीं नातलीं हांगा मागोवंक विचारलेलें मागयलेलें आनी आतां तांकां देवान जवळीं भुरगीं दिल्यान देवाक आमी अर्घां दिवया तांचे सांगाता 3 कुटुंबांच्यांक तांणी मागलेलें सर्व मागणी देवान आयकल्यान 2 कुटुंबांक संतोश समाधान बरी भलायकी दिल्या देखून ती अर्घां दितात एकल्याची कोरोज संपूर्ण रितीन आलार्जी गूण केल्ल्याक ती अर्घां दितात उबे रावया प्रार्थुया भोवका कुळदरा बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याच्या दण्या पासत आनी तुज्या विनंतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळ तूं आमी वर्णिता तुजे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त समोर ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे परी भगिवंतपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं संजोवा पाल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवा लागी विनंती कर
हे भगवंत जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळुसांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे सत्यान भरलो मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितान परसडली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खावती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर तुजी भगवंतची आमच्या जिवितांत प्रेरण जाव आमी सदांच कुरसायल्या जेजूतय आमची दिश्ट बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मगचनो भोव पवित्र घडी येदोळस आराधना मुखांतर जेजूक अर्घां पाटयल्या ताचे लागीं मी मागलां श्रेष्ठ मागणे एवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवन ताकाच आमी स्विकार केला आनी परत आमच्या पात्रोन जो आमकां दुसऱ्याची विनती मुखांतर आमची मागणी परत एक पोटी भेटोवन दिवया आमकां हर एकल्याक जायते समस्या आसात पिडा आसा दुखी आसात येदोळस आमी आयकलें कितें मनशान असाध्य म्हूण चिंतलेलें आमी बावर्तान मागलेलें पात्रोन संता मुखांतर देवान आमकां दिलां 11 वर्सां भुरगीं नातलेलीं तांकां जवळीं भुरगीं दिल्यात जायतीं जाणां गूण जाल्यात बावर्तान आमची मागणी आतां भेटोवया आमच्या वैयक्तीक गरजा आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो कुटुंबांतल्या प्रायस्त पिडेस्तां पासत बरी भलायकी आर्थीक परिस्थिती बरी जावच्या आमच्या युवा जाणांक बरें शिकप बरो फुडार आज जायतीं भुरगीं आयल्यान भुरग्यां खातीर विशेश जावन आमी मागता मुगळो जेजू ह्या घडये ह्या निमतोळ्या भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल तूं विंच ह्या कुटुंबाक दिल्लें वर्तें देणें ह्या भुरग्यां मुखांतर तुजो मोग तूं उगडताय परत एक पोटी तुजेर भरवोस दवरूंक तुजें हजारपण आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तूं येशें करताय ह्या मुखांतर तुजें आशिर्वाद हर एक आमच्या कुटुंबाक तूं दिताय ह्या भुरग्यांक तुका हांव समर्पण दिता विशेष मोग आमच्या पात्रोन संताक भुरग्यांचेर तो ह्या घडये जेजू लागीं बापा लागीं विनंती करून भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोग बऱ्यो सवयो बावर्तान तिर जावची आवय बापायक आयकोवची आनी तशेंच सर्व वायटांतान विघ्नांतान अनवरांतान वायट सवयेंतान मुक्त जावची आमची भुरगीं तांचे तुजो आशिर्वाद घाल बरो फुडार बरें शिकप तांकां दी म्हूण आमी विशेश जावन भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर मागया दुवेक ऑस्ट्रेलियाक पियार मेळच्याक बेगीनपणी जिणी जियोवच्याक देवाच्या कुशे प्रमाणे दोगांक एक करच्याक एकल्या कुटुंबाक पाटी हाडच्याक एकल्या आर्थीक संकश्टांतले निवारच्याक जागो अडखळी विणें बऱ्या मोला विकून वेचाक बरी उडासाची सकत दिवंक आनी एग्जामान बरें बरोवंक आवय बापायक बरी भलायकी लाभच्याक बापायन आमाल पिवणें सोडच्याक आनी कुटुंबान सन समाधान कुटुंबांतल्यान बरी भलायकी मेळच्याक एकल्या शिकपाक आर्थीक आदार लाभच्याक व्हडल्या भावाक काम मेळच्याक एकल्याक दिल्लो जागो परत फाटीं मेळच्याक एका भावाचें ऑपरेशन जालां ताचो घाई गूण जावच्या एकल्याक बँकाची परीक्षा बरयलेली पास जावन गव्हर्मेंट काम मेळच्या एकल्याच्या आंगाची करोज गूण जावं एकल्याची विजींग धांबांचे गूण जावच्या एकल्याचे गॅस्ट्रीक समस्ये परिहार जावच्या भुरग्यांक बरें काम बरो फुडार मेळच्या एकल्या पुरगांवान बरें काम आनी बाकी आसलेलो सांबाळ बेगीन मेळच्या भावाक बरें काम मेळच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावन घर बांदून थंयसर रावच्या एकल्याक युरिनरी ब्लॅडर इन्फेक्शन ताचें गूण जावच्या बरें काम मेळच्याक भावान बरें शिकच्याक घरान समाधान अमेरिका बऱ्यान पावोवंक बरें काम मेळच्या
एकल्या दुबईन बरें काम मेळच्या 4 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या बरी भलायकी मेळच्या जाग्याचे रेकॉर्ड हाताक मेळच्या भुरग्यांक शिकोवंक आधार लाभच्या वायट संगतपणा तावन मुक्त जावन OET एग्जाम बरी करच्याक 8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या एका दादल्याची वर्टिगो पेंकडाची दूख पांयाच्या गांठीची दूख BP कोलेस्ट्रॉल शुगर संपूर्ण गुण जावन बरी भलायकी मेळच्या एकल्याची डिस्क प्रॉब्लेम गुण जावच्या बड्याच्या घरा बरी फॅमिली भाड्याक येवच्या एका स्त्रियेची गॅस्ट्रीक अलर्जी पेंकडाची दूख हाताची पांयाची गांठीची दूख BP थायरॉयड कोलेस्ट्रॉल गुण जावन बरी भलायकी मेळच्या वाटेचे समस्ये परिहार जावच्या बरें काम एम्प्लॉयमेंट विजा मेळच्या आनी मेडिकल इन्शुरन्स फावो जावच्या बऱ्या भलायके खातीर IELTS एग्जाम बरे मार्क्स मेळच्या एका दादल्याची हर्नियाची पिडा संपूर्ण जेजून आपूण गुण करच्या एका मोगाच्या मनशाक आधार जावन दिल्ले 3.5 लाख रीण बेगीन पाटीन दिवच्या 9 कुटुंबांक मार्गाचे समस्ये परिहार जावच्या एकल्या 2.5 वर्सां तावन सांबाळ मेळोंक ना कंपनी बंद आसा बेगीन उक्तें जावन ताजो सांबाळ मेळच्या एकल्या दिल्ले पयशे उडासन ताणें पाटी दिवच्या एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळच्या पांयाच्या गांठीची दुगूण जावच्या दुवेक बरी सैरीक मेळच्या एकल्या चरख्याचे तकली फडाफोड गुमटी दूख पाठीची दूख हात पाय वळचे गुण जावच्या आनी तशेंच 10वेच्या पब्लीक परिक्षेन डिस्टिंक्शन आपणावच्या 9वें बरें घर मेळच्या एकल्याची एपिलेप्सी पिडां गुण जावच्या एका जोड्याक बरें जिवंक आनी भुरग्यांक आशिर्वाद मेळच्या एक जागो विकून वेचाक आनी बरें एक घर खाण घेवंक फावो करच्या PhD बरें इन्स्टिट्यूशन सीट आनी तशेंच बरो गायड मेळच्या कंपनीच्या ओनराक ताका राख आनी सांबाळ म्हणून एका दादल्याची पेंकडाची दूख गुण करच्या परगोन वावरच्या स्त्रियेक पेंकडा पांयांक बोwl दी खुलोप गुण कर म्हणून एका प्रायस्त दादल्याक बरी भलायकी मेळच्याक तूं आमकां भाव येवकारिस्तसो आमकां करूंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडून आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरी कृपेन बरलेले समतीचे संगत आश्रय आमी तुमचो देव आनी सदैव फॉर कुशीचे जेजू आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सदां आशिर्वाद पिडेस्तांचेर आशिर्वाद या घडये सर आमची पिडां शिडा पात्रोन सांगता जो आमकां दुसऱ्या मुखार जेजूक भेटोवन दिवया सर पिडेस्त भाव भयणांचो आमी उगडास काडया घरांत आस्पत्रेनी जायती पिडेस्तां आसात मरणांतीक पिडेन ओळोवन आसात ऑपरेशन थिएटरांनी वेंटिलेटरांनी आसात आश्रयांनी आसात जायती पिडेस्तां शुश्रूच्या चिकित्सा सारकी मेळना जायतीं जाणां आसात तांकां कितेंच फावो ना पयशे आर्थीक संकश्ट हर एकल्या खातीर ह्या घडये मागया आमचो जेजू पात्रोन सदां मुखांत विशेष करून ह्या घडये आमकां हर एकल्याक आपणून दी गुण करून दी खंयसर आसा थंयसर आमचें मागणें बोबर्थान मागलेलें तें पावोवन दी आनी संपूर्ण सुटका सोडवून समाधान भलायकी जेजू फावो करून दी म्हणून आतां आमी मागया सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फासर तरांच्या पिडेस्ता कष्टां दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाई दाखयली आनी तांकां गुण केली तेच परी तुजो सेवाक सांजोवपा दुसऱ्याक आपल्या बागी वंचणीय मुखान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या पुरजेन बगूंक आनी बोवार्थान जियोंक प्रेरण दिलय ताजे विनवणेन आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडां गुण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले नेनवरांतले आमकां निवा आमच्यो सर्व विनवणी आमी तुज्या मुखार दवरता
तुजी कशी वयतर ते आमकां फोव कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो भगवंत सुवांपा दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताजी महिमा आनी संतोष देवा थावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी भगवंत सुवांपा दुसऱ्याच्या मागण्यांसर वायटांतले तुमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणेचे जसो पटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावं तुमकां घटाय मेळ्ळो आलतारी सोमान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताजी देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष बगूंक आमी पावो आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदा रावो तशेंच पुलां स्पॉन्सर दिल्ल्यांक आनी मुर्दोम दिल्ल्यांक हेचे प्रधान याजक मनादीक बाप क्लानी सोजू मनाच्यो वाती वणतले हेचे जेवण तशेंच अल्तारीक फुलां दान जावन दिल्यांत रॉबर्ट आनी थेरेसा पिंटो सांत पावल वडो तांच्या 26वे लग्नाच्या वार्षिक दिसा तांकां आमी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तांच्या सर्व कुटुंबाच्या इराद्या खातीर मागता मुर्दोम दिल्यांत जसिंता मोंतेरो मुंबई रॉबर्ट पिंटो आनी कुटुंब सांत पावल वाडो तेरेसा पिंटो सांत पावल वाडो बाबा जेरोन रेगो हॉली क्रॉस भगेन कुर्सा वाडो ताच्या पयल्या जल्मा दिसा संदर्भी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे विस्तार आशिर्वादान त्या बाळाचेर आमी मागता रॉनी थावरो आनी कुटुंब सांत तोमास वाडो सेवरीन लोबो निड्डोडी क्लारा थावरो नित्यादर वाडो मॉली पिंटो फ्रांसीस वाडो सर्व दानींक आनी मुर्दोम दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा पात्रोन संजोवंपा दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मग चलोनाईची सगळी भक्तीपण सोलोवन व्हेल्लें आमच्या बचपेचे कृपा साधना मायनर सेमिनरी हाजे रेक्टर मनादीक बाप क्लानी सोज भोव अर्था बरीत रितीन आमकां मागोवंक देवाची विस्तार आशिर्वादां जोडून घेवंक बरो प्रसंग सोम्या संगी चलच्यांक ताणें आमकां आदार दिला सहकार दिला ह्या खातीर तांचो सर्व भक्तिकांच्या नांवी हांव काळजंतावन उपकार बावडटा आज आनी काल जिवन ज्योती शिबीर जाते आसा सकट बिजी आसात तरी की पाद्र्या हांगासर येवन हे सगळी रीत सोलोवन व्हेल्या आमच्या खातीर मागला बापानू तुमकां काळजंतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे संगी साबटेवणी केल्या मनादीक बाप तिमोती SVD पाद्र्या तांचोय काळजंतावन हांव उपकार बावडटा शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुबांव दुसरो दैवीक आकुलतेचो भक्त तो भाग्यवान जुबांव आमचो मोक्षाण्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुबांव दुसरो दैवीक आकुलतेचो भक्त तो
आमकां बरे आशिर्वाद देवा आमकां भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसत विनंती कर भगवान भगवान स्तुती तुझे करून, कृपे घर आमच्या आमच्या देवा आमच्या आमच्या दुश्मनांतले बापाचे, बापाचे पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.